मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपळ्याचे हेडलायन्स. कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नगरसेवकाच्या पुतान केलो सुमार 15 अल्पवयीन चलयांचो बलात्कार. व्हिडिओई फिल्म करून तांकां ब्लॅकमेल केल्ल्याचे आयले उक्ताडार. लोक जमले जाप मागपाक पुलीस स्टेशनार. दिवचल बाजार वाठारात उदकाची फुटल्या पायपलायन. पुराय रस्त्यार व्हांवता उदक. रस्त्यार चलप्यांक, विक्रेत्यांक आनी लोकांक आडमेळी. कुंकळे जंक्शनार 2 कार आनी 2 दुचाकींमदी अपघात. जखमींक व्हेले हॉस्पिटलात. सुवातेर अपघात चालूच. दखल घेवपाची मागणी धरता नेट. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नगरसेवकाच्या पुतान रानात आनी फ्लॅटात सुमार 15 अल्पवयीन चलयांचो बलात्कार केलो आनी तांचे व्हिडिओई शूट करून तांकां ब्लॅकमेल केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ल्यान खवदळ पातळ्ळा. थळावे आनी नगरसेवक पुलीस स्टेशनार जाप मागपाक पावले. हाचेर सोक्ष मोक्ष लागलो ना जाल्यार कुडचडे वाठार बंद करतले, थळाव्यांनी शिटकायला. ही खबर जेन्ना उजवाडाक आयली तेन्ना जायते थळावे कुडचडे पुलीस स्टेशना मुखार जमले आनी पुलीस निरीक्षकाक घेराव घालो. मजगती काय नगरसेवकांनी थळाव्या लोकां वांगडा पुलीस स्टेशनात वांटो घेतलो. फाटली 2 वर्सां हो चलो अल्पवयीन चलयांक त्रास दितालो अशें मुखार आयला. पुलीस निरीक्षकान बेगिनात बेगीन कारवाई करची ना जाल्यार कुडचडे वाठार बंद करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. अशा घडणुकांनी वाठारात सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. ही घडणूक अफवा काय सत हे मात पुलिसांचे चौकशे उपरांत कळटले. आज कुडचड्या पोलिसांना जंपाचे कारण कितें आज 2-3 दीस जाले एक व्हिडिओ तांचे सगळे व्हायरल जाले कडेन आसा आनी ह्या बद्दल आमी सगळ्या पोलिसां भितर विचारपा आयले आनी आमी जेन्ना इन्क्वायर केली तेन्ना आमकां रिपोर्टरा कडेन कळ्ळें की आपल्या कडेन सगळे प्रूफ आसा. त्या प्रुफा मार्फत आमी पोलिसां कडेन DI कडेन रिक्वेस्ट केलो जो कोण रिपोर्टर आसा त्या कडेन इन्क्वायरी करची आनी हांव सगळे आमच्या कावन्सिलरांक 15 कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की आमी फूल आनी पोलिसांक सपोर्ट करया आनी जें कितें घडलां कुडचड्याचें नांव जें वायट जाल्ले कडेन आसा हेचेर आमी कितें तरी तोडगो काडया. आम्ही काल पोलीस स्टेशनार येऊन ऑलरेडी तांकां रिक्वेस्ट केली की जे पेपराचेर जे न्यूज येयल्ली तेजे तुमी गांभीर्याने घेया आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून कोण आसा तितून भितर इन्वॉल्व आनी ऑलरेडी पेपराचेर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट जाल्ले आहा. कावन्सिलर म्हणटकीर आमगे 15 कावन्सिलर तेजे बद्दल तेजे मागीर तेजेर आमी मेन्शन केल्लें आमगे कोणी लाकडां सोडली कोणाचे केसी इन्वॉल्व आसा म्हणून सगळो ऑलरेडी मेन्शन आसा. तांकां इजी तेजे भितर एक्च्युअल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सगळें आपोवन हाडून तितूंतल्यान तेजी जो कोण गिल्टी आहा ताका तेणी भितर येन्ना घेवपा जाय आसलेलो. ते कित्याक लागून जालें ना तें हांव सांगूंक शकना. आतां ताका आमी परत सांगला आनी ऑलरेडी कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा. रिटर्न सुद्दां कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा भितर. कंप्लेन किती म्हण दिल्या? कंप्लेन हांवें सुमोटो दिला FIR एंड इन्व्हेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द न्यूजपेपर रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 28 ऑन पुडारी. हांवें तेजेर क्लियर डिटेल बरयलें आसा आनी हांवें मागणी केली आसा की तेजेर शॉर्टलिस्ट केलें आसा. कोणी बुलेट चोरली, कोणी लाकडां चोरली. 15 कावन्सिलरां भितर सुद्दां फिल्टर केले. 7 कावन्सिलरां कोण तरी चेडे आसतले ते एजीचे. काल जाला सुद्दां त्या चेड्या सुद्दां हाडून आज PI सांगता 3 दीस जाले आयज गजाली. PI सांगता खंयच्या विक्टमान केस केल ना म्हणटा. पूण खंयची विक्टम कोण कशी केस करतलो? आतां 3 दीस जाले म्हागेले चली आसा. म्हाकाय 3 दिसांनी न्हीद पडना. एक अशी गजाल आनी एक असो व्हिडिओ कोणाच्या भायली मनशा फुडें आसप. फूल फॅमिली पोटा जेवण वचना हें कितें जाता कितें म्हाका खबर ना. ते 3 दीस जाले आतां कशी करता कितें इन्व्हेस्टिगेशन आतां खंय पावलें. आयज सांगता PI आमकां ना अजून आमी विक्टिमा कडेन विक्टिमा फुडें NGO व्हरात. बारीक भुरगीं ती तांकां बरें घेवन हांगा कंप्लेन करपाक कळटली. PI लास्ट कितें जाला? हां PI म्हणटा विक्टिमा कडेन आमी अजूनय कंप्लेन येयली. आमी आयकले म्हणल्यार कुडचडेच्या जागृत लोकांनी काल वचून ताका मेळ्ळे. पेपराचे जे आयल्या ताचो आधार घेवन ते वचून मेळ्ळे. त्याच बरोबर म्हाका दिसता प्रतीक बाबान ताका सुमोटो कॉग्निजन्स करून तुमी केस घेवची अशें म्हणून गेला. आयज परत ते सगळे जाण आयले उपरांत PI कडेन आमच्या खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर नासलें. आमचो पयलो प्रश्न आसलो ती केस आयला ती खरी काय म्हणून. तो म्हणटा आपूण विक्टीम सोदता. कोण ती विक्टीम सोदता हे जर पेपरार आयली ती गजाल खरी. आतां दुसरी जर ती तुका जर विक्टीम कोण तुजे कडेन येवचो ना कारण हो व्हिडिओ अशा पद्दतीन आसात म्हणून आमी आयकपा येता म्हणटा कोणूच तुजे कडेन येवचो ना. तुवें ती सुमोटो कॉग्निजन्स किंबहुना तेणी एक आधार दिला, एक क्लू दिला की कोण तरी कावन्सिलराला पूत म्हणून. आता त्या एजी भितर कावन्सिलराला कोण पूत
ते तेमी फायंड आउट करचे, तेंका सगळे आपोवन हाडचे आनी तेंची चौकशी करची. अजून पर्यंत खंयच्याच कावन्सिलराल्या पुता काडून तेमी चौकशी केली ना. म्हाका दिसता एनजीओ कोणाक ताणें अजून लेटर केला वेल्ला म्हणटकीर म्हाका दिसता हो PI सिरियस ना. आनी खुबशे क्लू आपल्या कडेन सोदपाक जाल्ले. आतां तो कोण कावन्सिलर आपूत कितें तें आमकां कांय खबर ना धरून जाल्यार PI खंय तरी कमी पडटा असो म्हाका दिसता. आमी ताका तोंडार सांगला तूं कमी पडटा. सगळ्या लोकांक सांगला आयज दीस भितर तूं तें कितें आहा तेजी सोक्षमोक्ष लाय, नाजाल्यार आमी कुडचडकार वेगळो स्टेप घेतलो म्हणून. PIन खरें म्हळ्यार रोखड्यात तांकां आपोवन हाडून जावं त्या रिपोर्टरा कडच्यान ते सगळे घेवन तेंची चौकशी करपाक सुरवात करपाक म्हाका दिसता खंय तरी राजकीय दबाव आसा अशें म्हाका दिसता. जर राजकीय दबाव नासलें जाल्यार तो चौकशी करतालो. सो पोलीस खंय तरी केस दामून दवरपाक प्रयत्न करता. म्हाका दिसता आतां तुमकडे तेमी लेटर करून काल येवन मेळोन गेले, आज येयले, जर कांय जर ताजी अजुनूय जर स्टेप मारना जाल्यार मागीर बरी बारीक गजाल न्हू ती. ते आयकूं येता की 58 व्हिडिओज आसात, 14 वर्सांची भुरगीं आसात, थोड्यांक स्कूल सोडला. आज थोड्या भुरग्यांक स्कूल सोडला अशें आयकता. कांय भुरग्यांक SSC एक्झाम जाता, मागीर त्या फ्रेजींतल्यान ती भुरगीं कशी वतात, हे कितें आतां? आणि तो अजून म्हणटा कोण आत्महत्या केली म्हणटा. थोडी मिसींग सुद्दां हे कितें आतां? हे रॅकेट व्हडले आसा, हे व्हडली कांड म्हणजे कुडचडेच्या लोकांक काळी फासपाचे व्हडले कांड जाल्ले आसा. म्हणून हे लोक सांज जागृत जाल्यात. तेंच्यांनी ताका टायम दिल्लो आसा. फाल्यां पर्यंत आयज पर्यंत कितें म्हणटा जावपा जाय, नाजाल्यार फाल्यां आमी रस्त्यार येतले. रस्ता आमी बंद करतले फाल्यां. बाजार कुडचडे बंद करतले. आमी कुडचडे बंद करतले. आमी साहेबा सांगले कडेन आयज तुका आमी आयज दिसा भितर तुवें इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना जाल्यार आमी फाल्यां कुडचडे बंद करतले. आणि हांव आमदारा कडेन लोकल आमदारा कडेन मागता ताणें हाजेर दखल घेवची आनी PI जाय त्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेट करचें. हांव एक आमदारा कडेन आनी आमगे लोकल पॉलिटिक्स आनी जावं तो मतदारसंघाचो निवडून दिल्लो राजो असो, ह्या मतदारसंघाचो सगळ्यात उच्च पदार तो बसलो आहा. तेणे 2007 आमदार नासतना कुडचडेचो बाजार अशेंच प्रकरण वयर येयल्लें आनी तेजो सोक्षमोक्ष लागना तोपर्यंत आमी विरोध करतले म्हणून ताणें कुडचडेचो बाजार 2 दीस स्वता भोंवन दुकान बंद केल्ली. आज तें स्टँड ताणें आज दवरपाची गरज आहा. हांव ताका अपील करता की तें स्टँड ताणें आज दवरचें आनी आज लोकां मदीं येवन ताणें बाजार बंद करपाक त्या टायमार केल्लें तशें आज मुखार स्टँड घेवचें. नाल्यार आमी सगळी आसा तेजे बरोबर त्या बाबतींत, नाजाल्यार आमी बंद करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू. राज्यात एका जाग्यार नवी उदकाची पायपलायन घालता म्हणसर दुसऱ्या जाग्यार पायपलायन फुटपाच्यो घडणुको मुखार येत आसात. दिवचल बाजार वाठारात उदकाची पायपलायन फुटल्या. पुराय रस्त्यार उदक व्हांवता. रस्त्यार चलप्यांक, विक्रेत्यांक आनी लोकांक आडमेळी येवपाक लागल्यात. संबंधीत अधिकारी आसात तरी खंय? खात्यांकडल्यान प्रतिसाद दिवपाक कळाव जाल्ल्याचे कारण लोक विचारपाक लागल्यात. ते आपण प्रेशरान फुटले आणि कितके उदक बी वेस्ट जाला. उदक खूब वेस्ट जालें काय. आतां तूं कितें म्हणटा, तुवें डिमांड कितें आहा? डिमांड अशें हे आतां पायप कितें घालता ते सारकें वेवस्थीत करूंक जाय. हे कोणाचे हे गरिबाचे माथ्यार न्हय. हे सगळी बिलां ही गरिबाकूच न्हय. अशें रस्त्यार हे वयता ते उदक पिड्ड्यार जाता ते. आणि तुमी आतां हांगा बसता तुमकां कितें त्रास जालो ताजो? आमकां त्रास काय ना, ते उदक उचलटा आंगार. गाडी गेली काय? गाडी गेली काय आंगार उचलटा आनी काय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. ह्यो एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळे जंक्शनार 2 कार आणि 2 दुचाकींमदीं अपघात घडलो. जखमींक हॉस्पिटलात उपचारा खातीर व्हेला. हांगा ट्रॅफिक व्हडा प्रमाणात जाता आणि परत परत अपघात घडटात. देखून हे सुवातेर ट्रॅफिक पुलीस नेमपाची मागणी नेट धरता. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान पुराय म्हायती दिल्या. पळयात. आसात ते कुंकळे आसात आनी कुंकळे हे जंक्शन आसा. हे एक जंक्शन, मुखार एक जंक्शन, तेजे मुखार एक जंक्शन आसा. आनी ह्या जंक्शनाच्या 4 गाडयां मध्ये 2 4 व्हिलर आणि 2 स्कूटरी मध्ये
एक्सिडेंट जावन त्या 4 जाण जे आसात ते सिरियसली इंजर्ड जाल्यात. सध्या तांकां बाळ्ळी हेल्था वेले कडेन आसात. हांगा हे कन्फ्युजन जंक्शन आसा आनी हांगा वो अशी रोड आसल्या कारणान हे एवरीडे हांगा एक्सिडेंट जाता. आज तुमी पळयात हांगा जो एक्सिडेंट जाला वो 2 गाडयांच्या मिस्टेकी खातीरच एक्सिडेंट जाले कडेन आसा. आनी टायम बरो आसा की ह्या गाडयांक ल्हान भुरगीं आसलीं न्ही, ल्हान भुरगीं तरी पूण साल्वार आसात. तरी पूण तितून भितरली 2 जाण ल्हान भुरगीं सुद्दां इंजर्ड आसात. तांकांय हॉस्पिटली वेले कडेन आसात. हांगा आतां प्रश्न निर्माण जाता म्हूण तो ट्रॅफिक पुलिसेचो. हांगा ट्रॅफिक पुलीस जाय आसता की हांगा इस्कॉल आसात आनी हो मेन रोड जाल्ले कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट हे जातात. आमी सदां मागतात की बायपास रोड जावचो म्हणून, पूण आज पर्यंत हो बायपास रोड म्हूण तो जायना आनी तेजे खातीर आज इतले एक्सिडेंट ह्या जाग्यार जातात. हांगा आमी सदां मागतात की कुंकळे पुलिसां फुडें एक गाडी ना. एक गाडी आसा ते साहेब घेवन गेले कडेन आसा, बाकी गाडी ना. जो जर 5 मिनटां हांगच्यान लागतात बाळ्ळी हॉस्पिटलांत वचपाक, पूण हांगा 1 वर पेशंट जो आसा ही 4 जाणां हांगा पडोन तशीं उरलीं. कित्याक काय म्हळ्यार एम्बुलन्स ना. आतां एम्बुलन्स ना, एम्बुलन्स गेली खंय तो कळना. आतां एम्बुलन्स हांगा आसपाची गरज आसा, एम्बुलन्सच ना हांगा. म्हणटकीर हांगा आमी जो हेल्थ मिनिस्टर आसा हेजे कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन तुवें एम्बुलन्सी चौकशी करची आनीक एम्बुलन्स कमी कित्याक आसात ह्यो पळोवची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओंकार देशप्रभू. साळ न्हंय प्रदूषित जावपाक लागिल्ल्यान नुस्तेमारांक आनी तांच्या उदरनिर्वाहाचेर व्हड परिणाम जावपाचो गंभीर हुस्को निर्माण जाला. लोक ह्या न्हंयेतले नुस्तें खातात, देखून सिवेज आनी कोयर न्हंयेत सोडप थांबोवपा खातीर लोकांनी संबंधितांक उलो मारला. पळयात पुराय बातमी. न्हंय कंप्लिटली पॉल्युटेड जाल्या. सो हांव कितले फावट गोवोरमेंटा कडेन झुजलो, गोवोरमेंटाक सांगिलां. फाटीं एक म्हयनो पयलीं देखून हांवें देवमार कमता कसो नोटीस दिले, फिशरी दिलां, कॅप्टन ऑफ पोर्टा दिलां, पूण कांय एक्शन जालें ना. 4 वर्स पयलें हांवें फूड सामेल आपोन्स म्हळ्यार एक भुरगो आमगे गोंयकार कारमनाचो, त्याक घेवन हांवें न्हंय इन्स्पेक्शन केल्या. तें टेस्ट केलां तेंगे मिशनरीयान, तो न्हंय कंप्लीट पॉल्युटेड. ही गोवोरमेंटाक पावयलां नोटीस, पूण कांय जालें ना. ही न्हू रिवर सायड सगल्यो सवेज सगल्यो म्हणजे पेडे जाले आमगे न्हंय. आनीक हांव म्हणजे लोकूय आमगे फिशरमॅन आहाय ते सगळे बोवाळ माताय म्हणजे पोल्युशन सगळे प्लास्टीक हें वयताय म्हूण, गार्बेज वयता सगळी म्हूण. ताका लागून हांव सरकारा लागीं मागता मातशें कितें एक्शन घेवची म्हूण आमचे पासत. आनीक आमी सगळे पंचायत जावं आमी MLA आमी एकठांय घेवन वावर आमी मुखार व्हरोंक आमी सोदताय. आणि एक इश्यू म्हणतो एज अ तुगेले सिवरेज आणि वीच इज लेफ्ट इन द रिवर साल. आणि आमी सगळे जाण आनी हेच्या पयलीं इतली वर्सां उलयताय पूण कांय जालें ना. पूण आतां असलो टायम येयला कितें तरी करूंक पडटलें. कित्याक जे कोण पातक दुसऱ्या कोत्ताय आनी ते आमकां भोगूंक पडटा. म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदतां, ही सिवरेज आनी हे तरी डर्टी वॉटर येता ते तुगेले स्टार्ट जाता SPDA मार्केटाक वचोन, कारेबंदार सोन, शिरवोडे सोन. आतां आमी हे आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. पूण इशू कितें आहा, पोतून उलोवन तेजो सोल्युशन जालें ना. पूण आतां असलो टायम येयला पेपराचेर एवरी टायम येता. आनी आमी पळय बिसायड फिशरमॅना लागून दुसरे आमी ट्युरिजमाचेर पड पळय, मायनींग बंद जावन आयज ट्युरिजम एकटें उरलां. आतां इतलो रिपोर्ट येयला की आमची आख्खी बीच इज फुली वीथ बॅक्टेरिया. बट ही बॅक्टेरिया तरी आतां ट्युरिस्ट वाचताय, इंटरनॅशनलाचे पावले आनी आमकडे ट्युरिस्ट जाताय. डिक्सन इज इट सेफ एरेबियन सी, वॉट इज रॉंग, समथींग इज गोईंग ऑन. बट हे तरी आमी तरी करेक्ट करनाय जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिजमाक बरें म्हारग पडटलें आनी आमचे सगळे पोटाचेर हे आड जाता. आतां दीस रात जी वेस्ट येता सगळे डिफरंट सोर्सीसांतल्यान ती सगळी येता आनी इनडायरेक्टली रिवर सालांतूच येता. मागीर ती मागीर ओरिजिनेट खंय जावं, ती सपोज मडगांव ओरिजिनेट जाली ती नावेल येता, नावेल ओरिजिनेट जाली ती देवसो येता, थंय ओरिजिनेट जाली ती मागीर आसोल्लो येता आनी तशी ती बेदलोन वयता आनी मागीर थंयसर तो दोयरोय पोल्यूट जाता. सो वाय डुईंग कॉस्मेटीक क्लिनिंग ऑफ द रिवर that will not help. What we need to do is stop
द पोल्युशन दॅट इज ऑकरिंग एट इट सोर्स, ज्या ज्या जाग्यार सान ते पोल्युशन थंय भितर पडटा ते हाडपाक जाय न्ही. नाजाल्यार आमी गार्बेज कलेक्टर जाले म्हणजे एवरी टायम कोण तरी पोल्युशन करतलो आनी आमी वचून ती न्हंय साफ करतले. न्हंय साफ करपाक जाय, नो इश्यू, बट बिफोर दॅट फर्स्ट स्टॉप द सोर्स फ्रॉम वेअर दिस पोल्युशन इज कमिंग इन. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. केवी स्ट्रायकर मोर्जी AK-47 खेळामळार घडोवन हाडिल्ले गोंय आनी सिंधुदुर्ग हेवी बॉल क्रिकेट सर्तीत आर्यन आरव 11 शेल्डे जैतिवंत जालो. सरकार 76 कुडचडे हे सर्तीत उपविजेतो थारलो. आर्यन आरव 11 शेल्डे पंगडाच्या इम्रान मुल्ला हाका मॅन ऑफ द मॅच खिताब फावो जालो. सगळ्यात आवडतो खेळ म्हणजे क्रिकेट. मनाचे मनोरंजन म्हणजे खंय तरी आम्ही या संसारात काम करताना, या संसारात धडपड करताना खंय तरी मन आमचे विचलित झाले असता आणि त्या मनाक खंय तरी आवार घालचे, त्या मनाक खंय तरी एक संधी दिवची, या खातीर हो खेळ म्हणजे क्रिकेट. जेन्ना आमी ग्रावंडार देवता तेन्ना हार जीत आसता. तर सगळे तुम्ही यंगस्टर्स जे हांगासर ह्यो क्रिकेट टोर्नामेंट घडोवन हाडल्यात आनी आमचो स्वप्नील शेजरामकर हेणी लिडरशीप घेवन एक लीड घेवन हे हांगासर ह्यो टोर्नामेंट तुम्ही घडोवन हाडल्यात. सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन तुमकां. सो म्हाजें नांव इम्रान मुल्ला. आयज म्हाजी टीम मेळिल्ली मॅन ऑफ केवी फर्स्ट टुर्नामेंटा. म्हाजी टीम नांव आरव 11 शेल्डे. सो म्हाका खूब बरें दिसता. टुर्नामेंट तांच्यानी खूब बरो ऑर्गनायज केलो आनी म्हाजी पयली गाडी, सो म्हाका खूब बरें दिसता. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. फुडले 7 दीस नितळ मळब आणि उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. तापमानात खर उष्णताय जाणवतली भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो. सकाळी कांय प्रमाणात थंडसाण आसतली जाल्यार कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. दनपारा हवामानात खर उष्णताय जाणवतली. IMDन अदमास उक्तायला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सोमारचे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. फुडले 7 दीस नितळ मळब, उष्ण हवामान, सांबाळची भलायकी, घोळटले उष्ण वारे. सोमारचे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.